करता ऑलरेडी आमी प्रिपरेशन करपाक दिल्लो आसा. बायलॉज पळय आसा दॅट विल बी इम्प्लिकेटेड आफ्टर 5 years. आतां न्ही, आतां करपाचें न्ही, हाका मागीर 5 वर्सांनी मागीर सांगपाचें बाबा हें अशें अशें केल्लें आसा त्या प्रमाणे हें तुमकां लागतलें म्हणून. आतां न्ही रोखडा कडेन. आनी जाका ऑब्जेक्शन आसा बोर्डान एप्रूव करूं ना, बोर्डान एप्रूव तेतून भितर घालतात आनी मागीर जनरल बॉडी पासून तें जायनासतना दोनूय वेळा जनरल बॉडी कित्याक जो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो तेजे कडेन जनरल बॉडी जाल्या आनी बोर्डाची जनरल बॉडी जाल्या, थंय दोनूय कडेन हें पास जायनासतना इंट्रोड्यूस करतात म्हणजे हें बरोबर न्ही. आनी ताका तो आपल्या जाय ते चेंज करूंक शकता. ताका जाय ते म्हणजे हे पास जालें ते 2017. आतां 18 आनी 19 म्हणजे 2 वर्सां अजूनय कंप्लीट जावना आनी ते इम्प्लिमेंट करता खंयचे आउट ऑफ 5 years 3 years अटेंडंट 3 years शेअर कॅपिटल 3 years डिविडंड म्हणजे लोकांक स्कोपूच दिवना की हें करपा खातीर वचपा खातीर. आतां रोखडें आतां कालच्यान हें कॉमेस इलेक्शन म्हणजे फक्त सॅलरी अर्नर कॅटेगरीच उरला, बाकीचे सगळे इलिजिबल जावना. इंडिविज्युअल 3 जाण इलिजिबल जावना म्हणजे ब्लँक आसा कळ्ळें न्ही. त्या आतां कॉप्ट करपाचो आमची प्रेयर हे स्क्रॅप करचें, हे जे स्क्रॅप करचें आनी गव्हर्मेंटाक डायरेक्टीव दिवचे की स्पेशल एजीएम जनरल बॉडी मिटींग घेवन हे बायलो सगळ्यांक इनवॉल्व करपाक प्रॉपर सगळें मॅनेजमेंटाक पार्टिसिपेशन मेळचें चडांत चड लोकांक. ह्या आनी बायलॉज रजिस्टर घेवचे, रजिस्टरान अप्रूव करचे आनी ते बायलॉजा प्रमाणे इलेक्शन.